त्यामुळे त्यांना तुमचा आशीर्वाद पाहिजे. तो तुमचा आशीर्वाद घेऊन आज आपल्या प्रचाराला प्रारंभ करते. हा प्रचाराचा प्रारंभ केल्यानंतर त्यांना प्रचार करत असताना कोणत्या प्रकारची अडचण येऊ नये व येणाऱ्या पुढच्या इलेक्शनमध्ये त्यांना चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य म्हणून त्यांना विजयी व्हावं असा तुमचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठी घेऊन त्यांची रखवाली करा, सांभाळ करा आणि बरं करा. माझं सपना कित्या खातीर एमजीत पळय लास्ट टायम अपक्ष रावलो कित्याक आमकां खुबशे आमचे कार्यकर्ते वा सपोर्टर्स आहा तेंच्यांनी सांगलें आमी अपक्ष ट्राय करून पळोवया कित्याक काँग्रेसीनूय तेच घडलां. काँग्रेसीन इलेक्ट करून काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट हाडलो तो बीजेपीन गेलो. सो बीजेपीचे कॅन्डिडेट केन्ना काँग्रेसीन वतात तें कळचें ना. हेटीन तेटीन हे सिनियर नॅशनल पार्टीज आहात ते लोकांक वीड येयलेली आहा कित्याक ते आपले स्वार्था खातीर वयतात. सो आमचे सगळ्यांचे विचार अशे केले की लोकल पार्टी गोंयची पार्टी हीच आमकां जाय कशें. आनी मोगो पक्ष ह्यो मांद्रे मतदारसंघाचो पक्ष, पेडणे तालुकाचो पक्ष आनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांगाच्यान सुरवात केल्यात आनी ही मातयेचो पक्ष. तेका लागून म्हाका अशें दिसलें की आमचे सिनियर्स जे आहात तांकां खूब आपुलकी आहा, आपलेपण आहा मोगो पक्षा बद्दल. आनी जो पर्यंत आमी सिनियरांचे जाणट्यांचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरना तो पर्यंत आमी यशस्वी जावंक शकना. तेका लागून मोगो पक्ष ह्यो सगळ्यान वन ऑफ द बेस्ट पक्ष. तेका लागून आमी मोगो पक्षान प्रवेश केलो. आनी गेल्या निवडणुकीक तुमकां माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर आणि दीपक कलंगूटकरांचो सपोर्ट मेळ्ळलो? म्हाका दिसना ह्यो प्रश्न तुमी तेका विचारलेलो बरो कित्याक जर तशें कितें आसलें जाल्यार ते म्हाजे स्टेजीर आसतले फाटल्यान आसचे ना. बरं, तुम्ही जो आत्ता जे म्हटले की काही जे हांगासले आमदार आसात ते ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन, कोणाचेर रोष तुमचो आसा? म्हाजो रोष कोणाचेर ना. म्हाजें कार्य हांव काम म्हाजें चालूच दवरलां आनी तें करीत रावतलो. पळय कोणाचेर टिका करप उलोवप हें म्हाका पटना कित्याक जर हांव केपेबल आसा आनी हांव काम करूं शकता कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या नागरिकांनी म्हाज्या वांगडा रावन म्हाका सपोर्ट करपाचो. कित्याक म्हाजें जें विजन आहा मांद्रे खातीर ते ऑलरेडी आमी डिस्कस केल्ले आहा. जे मॅनिफेस्टोरूय येतले, लोकांचे व्ह्यूज विजन घेवन आमी मॅनिफेस्टो तयार करतले. सो टिका करप हें म्हाका पटना. जे कोण उलयतात कितें उलयतात तांकां उलोवन आमचें कार्य आमी फुडें सरून बरें काम करतले. गेले 2.5 वर्षां तूं काम करता ह्या मतदारसंघात, लोक तुमच्या फाटल्यान रावतले अशें दिसता? जर लोक रावतले की ना रावतले ह्यो प्रश्न तुमी करता तर आयज तुमी पळयतात. आयज तुमकां पयल्यार कळटलें. लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला. फक्त कित्याक ह्यो सरकार आहा तो रिव्हेंजफूल सरकार जाल्लो आहा. आतां आमच्या वांगडा जितले आमचे सपोर्टर्स येयल्यात आनी न्यू सपोर्टर्स जॉयन जाला, सगळ्यांक फोन मारप चालू जाला, सगळ्यांक धमक्यो दिवपाक चालू जाला. आमकांय खबर आहा की येणाऱ्या काळान 2-3 म्हयन्यान कोणाचे ट्रान्सफरी येतले, म्हाज्या वांगडा कोण दिसता तेजे आनी कितें रागूय काडटले. पूण ते थोडोच तेंप आसतलो. जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट जातलो, उगडास दारा ह्यो स्टेटमेंट, जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो तेन्ना क्रावड ह्यो हांगाच्यान 10 पटीन एक्स्ट्रा आसतलो. म्हणजे आत्ताचो सरकार जो आसा तो रिव्हेंज घेणारो सरकार. 101% कितें केला कोणाकूच सोडिनान ते रिव्हेंज सोडता. म्हाका सोडना ते तेंकां बाबड्यांक कित्याक सोडटले? अशें प्राऊड फिलींग येता की म्हाजो फर्स्ट मत तेंकां वयतलो कित्याक तेंच्यांनी आतां लॉकडावनान इतले लोकांक मदत केल्या. म्हणजे तेंच्यांनी 15,000 वेजिटेबल्स वाडले, उदक दिलें लोकांक. म्हणजे ते कितें पोजिशन नासतना सुद्दां ते इतले व्हडले करता. सो तेंकां आमी एक चान्स दिलो जाल्यार ते सगळे चेंज करून वयतले हे म्हाजी खूब आशा आसा. फाटल्या 5 निवडणुकीक मतदारसंघान मांद्रे मतदारसंघान जो उमेदवार विजयी जाला त्या उमेदवाराक मोर्जी गांवान लीड गावल्या, तोच उमेदवार विजयी जाला. फाटल्या 5 इलेक्शनांचो रेकॉर्ड आसा. मोर्जी गांवांसून जे प्रचाराचे वारे सुरू जाला हेच वारे केरी तेरेखोल पासून आनी तुये विरनोडा पासून वयतले आनी ते वाऱ्याच्या हवेन विरोधकांची हवाच वयतली. आज आम्ही जितबाईच्या प्रचाराची सुरुवात मोर्जेसून केल्ली आसा. आम्ही आता ह्या वयापर्यंत खूब लोक बघले की कॅन्डिडेट येता, आश्वासनां दिता आनी मागीर तेचे खंय कितें जाता तेच खबर नासता. जितबाईन आश्वासनां दिवच्या पयलीं कामाक सुरवात केल्या आनी ते काम प्रत्येक गांवाच्या सोयीनुसार किंवा त्यांच्या अपेक्षेनुसार केल्लें आसा. माझे असे म्हणणे की जो मनीस आपले काम जाता म्हणून भितर रावप न्हू तर आपल्या बरोबर 10 लोकांका मदत जाता असो व्यक्ती बरोबर रावप. आणि बाई तसो आसा अशें आमी सगळी महिला म्हणून जाणात की आता वर्स झाली बाई महिलांच्या फाटल्यान आसा. सो अशा व्यक्तीक आमी सपोर्टाक रावतली. आणि तुम्ही पळयलें की हांगा महिला खूप बऱ्या प्रमाणात येयल्ली आसा. तुम्ही पळयता की खूप लोक जमलेले आसा. दादल्या भशेनूच बायलांचो सुद्दां ह्या हेतून प्रचारान खूप सहभाग जाल्लो आसा. हेचोच अर्थ असा की लोकांक खंय तरी चेंज जाय. जो आतांचें सरकार आसा तेच्या कडल्यान कितें तरी तांकां मेळना जे जाय ते. तेका लागून तांकां चेंज जाय म्हणून जायते खूब जाणां जमलेली आसा, जायते लोक येयल्लो आसा. आनी आमी भाईक आमच्या हे करता की तेंच्यांनी जे काम हाती घेतला ते तांकां देवीन आनी आमच्या सत्पुरुश देवान तांकां यशस्वी करपाचें.